पहिलीच रिक्रुटमेंटाची कोफुसावा, आता कॉन्त्राद आणि कामांच्यो फायली फुडें वचनात, कॉन्ट्रॅक्टराक वर्क ऑर्डरय दिनात आणि केल्ल्या कामांची बिलांय पडनात म्हूण एके वटेन कॉन्ट्रॅक्टर जाल्यार दुसरे वटेन आमदार मंत्र्यांची घुस्मट. जाहीर उलोवपाची माणुसकी ना. निमाणे परिस्थिती निस्तारपाक म्हूण मुख्यमंत्र्यान सत्ताधारी आमदारांक आपोवन फुडल्या 4 म्हयन्यांक दर एकल्याक 25 कोटींची कामां दिता म्हूण सांगून धाडल्यात. डिसेंबर मेरेन खंय 15 कोटी आणि मार्च मेरेन खंय आनीक 10 कोटी. गेले 6-7 म्हयने आमी कॉन्सॉलिडेट करताले PWDची पेमेंट आहा, कितें कोफुजा आहा ते सगळें काडप, प्लस मदीं GST आयली. त्यामुळे ते सगळे विशय जाग्यार घालून आतां सगळ्या आमदारांक सांगलां की तांच्यांनी मार्च 2018 पर्यंत आपल्या मतदारसंघान एक 25 पर्यंत इमिजिएटली 15 आणि मागीर मार्चान 10 अशी 25 कोटी पर्यंतची कामां फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करूंक जाय. आतां आमी फायनान्शियल एप्रुवल तितली पर्यंत दिवपाक तयार आहा तांकां, पण ते एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल मागीर टेंडरींग बी ते सगळे प्रोसेस जावंक जाय कंप्लीट. सो दे हॅव टू नाव एक्झिक्युटीव इंजिनियर हॅज बीन क्लियरली गिवन मॅन्डेट. तुम्ही ते सांगता ते 25 crores पर्यंत कामां फुडें पुश करा. ओपोजिशन कोटा तातूंत न्हय, ओपोजिशनाची मिटींग वेगळी आपयतलो, आमदारांची मिटींग आपयतलो वेगळी. GSTचे कोफुसांव निस्तारपाक खंय 29 नोव्हेंबराक मिटींग दवरल्या. 29 तारखेक ठरयलां की चार्टर्ड अकावंटंट, कमर्शियल टॅक्स आणि एक्झिक्युटीव इंजिनियरांची मिटींग करून तांकां समजोवन जाय. देर इज नो कन्फ्युजन एक्चुअली. नाही, पयलीं कॉन्ट्रॅक्टर पयलीं एक्झिक्युटीव इंजिनियराक समजलें जाल्यार तो कॉन्ट्रॅक्टराक समजायतलो न्हय. थोड्या एक्झिक्युटीव इंजिनियरांक ते सारकें पूर्ण समजून ना. कळ्ळें का? काही म्हणजे कितें डिस्ट्रप्शन जालें की थोड्यो अडचणी येता तितल्योच त्यो जातल्यो. 30 तारखे पर्यंत मेकळ्यो जातल्यो. GSTच्या घोळाक लागून खंय कॉन्ट्रॅक्टर टेंडरां घालिनात. खंयची कामां प्रायोरिटी दिवप, कशी घेवप ह्या संदर्भान चर्चा जाल्या. आनीक सगळ्यांक एक ऑफिसरांक तेंच्यांनी इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा. कांय PWD इंजिनियर्स ही जे GST खातीर थोडें कन्फ्युजन आसा बिलां करपा खातीर, किंवा कॉन्ट्रॅक्टर थोडे कन्फ्यूज जाल्ले आसा कशें टेंडर बरप घालप, आनीक त्या खातीर थोडेशें कन्फ्युजन आसल्या कारणान टेंडरां जायनासलीं किंवा टेंडर घेवपाक कोण वचनासले. ह्या संदर्भान आयज चर्चा जाली आनी CMान थोड्योश्यो गायडलायन्स दिल्ल्यो आसा GSTच्या बाबतींत कशें कॉन्ट्रॅक्टरांक गायड करप किंवा इंजिनियरांक. कापशे गुड्डेमळ मायनींग कॉरिडॉर जातलो म्हूण आमदार पावसकार सांगता. मायनींग जातलें आतां तें डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आसा पळय तो यूज करून मायनींग कॉरिडॉर ते केलेले. कापशे टू गुड्डेमळ रोड एप्रुवल मेळ्ळें तेजें. CMान अप्रुवल दिला, पूण ते डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो आसा तो फंड दिवपाक तेजे आतां कमिटी काडटले आनी मागीर तो दितले. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी.